सुप्रभात सगळ्यांक कोंकणी क्लासीक येवकार. भुरग्यांनो, आयज तयार आसा न्ही तुमी कोंकणीचे नवे अक्षर शिकपाक? चला तर आयज आमी कोंकणीचे एक नवे अक्षर शिकतले. ते अक्षर आसा घ. घ घ. आता हे अक्षर म्हणटना ताळ्यांतल्यान ताचो उच्चार भायर सरता. घ घ घ. म्हाज्या उपरांत म्हणात घ घ घ घ घ घ. घर घ घर घ घण घ घण घ घड घ घड घ घ घ घ घ. चला तर भुरग्यांनो, आता आमी घ अक्षर कशें काडचें ते पळोवया. घ काडटना पयली अर्धचंद्र, मागीर दुसरो अर्धचंद्र काडटना मातसो असो वयर व्हरप, मागीर उबी वळ मारप आणि आडवी वळ मारप. आता ह्या पुराय अक्षराक घ अशें म्हणटात. कितें म्हणटात? घ. आता हो पयलो क्रमांक, हो दुसरो क्रमांक, हो तिसरो क्रमांक आणि वयली वळ चौथो क्रमांक. आता 4 वळींचेर कशें बरोवपाचें ते पळोवया. अर्धचंद्र, दुसरो काडटा तेन्ना तिसऱ्या वळीक टेकप ना आणि मागीर उबी वळ मारप. ह्या अक्षराक घ अशें म्हणटात. घ. अर्धचंद्र, मातसो क्रॉस करप, मागीर उबी वळ मारप आणि आडवी. ह्या अक्षराक घ अशें म्हणटात. घ घ घ. घ. परत दाखयता. घ. अशें अशें अशें. घ. घ. आता हे अक्षर घ अक्षर पुराय पेज करून बरयात. आणि जर तुमकां कितें डिफिकल्टी आसत जाल्यार म्हाका विचारा, ना जाल्यार तुमच्या पेरेंट्साची तुमी मदत घेयात. धन्यवाद. देव बरो दीस दिवं.